फाल्यांच्यान राज्यसभेचे सेशन सुरू. सो तुमी गोयचे मुद्दे कितें कितें मांडटले तेचे? ह्या वेळाचेर राज्यसभा फाल्यांच्यान सुरू जाता. म्हणजे फाल्यां सुरवातीक राष्ट्रपतीचें भाशण जातलें दोनूय हावजांक एकाच कडेन. म्हणजे लोकसभेन लोकसभा एकाच जाग्यार चलता फाल्यांचो दीस. आनी त्याच्या नंतर मागीर त्या हाचेर एक दीस सगळ्या मिनिस्टरांक इंट्रोडक्शन प्रधानमंत्रीजी करतले आनी मागीर राष्ट्रपतीच्या भाशणाचेर चर्चा जातली. ह्या सेशनाक हे तीन तारीख पर्यंत चलतले. म्हणजे 5 दिसांचें सेशन आसा. त्या सेशना भितर केवळ राष्ट्रपतीच्या भाशणाचेर चर्चा जातली आनी एखादें झिरोवर किंवा आनी कितें जर मेन्शन आसत जाल्यार तें घालपाक मेळत जाल्यार. पण क्वेश्चन अवर ह्या सेशनाक ना. व्हडलें सेशन जें 22 तारीख जुलयान जातलें तातूंत बरेचशे विशय गोंयच्या संदर्भात हांवें घालप अशें ठरलें. खूब जाणांक म्हणलें हांवें कितें जर विशय आसत जाल्यार कोणेंय तो गोंयच्या संदर्भांतलो एखादो विशय जो सेंट्रलाक जावपाक शकता अशें आसत जाल्यार खूब वेलकम आसा. कोणेंय म्हजे कडेन हाडून दिवपाक हरकत ना. दुसरो एक अशी चर्चा आसली की गोंयान लोकसभेचे इलेक्शन जाले की कितें तरी गव्हर्मेंटान हालचाली जातली म्हणून. सो कितें शक्य आहा तें? आतां कशें आतां निवडणूक जालो, निकाल जालो आनी त्या नंतर कशें आसता पब्लीक परसेप्शन आसता न्ही. पण त्या संदर्भांतलें अजून तरी कारण एखाद्या सरकारा भितर कितें बदल करपाचो जर आसत म्हणजे एखाद्याक नवीन मंत्री आसत कोणाक देंवोवपाचें आसत तें पूर्णपणे मुख्यमंत्र्यांचो अधिकार आसता. आनी एखादें जर कितें आसत जाल्यार तें करच्या पयलीं डेफिनेटली पार्टी म्हणून आमकां सांगतात आनी आमी तांकां तेंच्यांनी जर एखादें कितें निर्णय घेतलो आसत तर त्या निर्णयाक पार्टी म्हणून तांकां पूर्ण आमचो पाठिंबो आसतलो.